कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टुडे दिवकार हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। भाजपा मोगोपा कफुसावाचे फाटभुंयेर ढवळीकार भावांनी घेतली BL संतोष हांची भेट। युती विशीं जाल्ल्या राजकीय स्टेटमेंटाचेरूय केली उलोवप। ढवळीकार भावांच्या दिल्ली वारीची आशिल्ली कल्पना सांगता दामू नाईक। पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो निर्णय घेता केंद्रीय समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्यार खोशयेन स्वीकारपाची तयारी सांगता मोगोपाचो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर। ताडमाळ गुमटी ते टोंक जंक्शना मेरेनचो रस्तो सोडलो जाल्यार पणजेंतल्या रस्त्यांची कामां पुराय। स्मार्ट सिटीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीजाची माहिती। एक एप्रिलाच्या मुर्तार स्मार्ट सिटीन पणजेकारांक केले निराश। आप काँग्रेसीचो प्रशासनाचेर फार काम कित्याक जालें ना पुराय दियात जाप काँग्रेसीची मागणी। गांवांतल्या लोकांक दरेका सरकारी येवजणेचो मेळपाक जाय लाभ। सरकारी येवजण्यांचो लाभ लोकांक मेळोवन दिवपा कडेन दुर्लक्ष करपी कर्मचाऱ्यांचेर करतले कारवाय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी। बेकायदेशीर बांदकामा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचेर आसगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाली चर्चा। गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्ली बांदकामां सरकारान करची नियमीत थळाव्यांची मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। भाजपा मोगोपा मदीं युतीचे कोफुसांव सुरू आसतना ढवळीकार भाव दिल्ली गेल्यात। सुदीन आनी दीपक ढवळीकारान दिल्लींत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। हे भेटी वेळार फाटल्या कांय दिसांत घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर तांणी चर्चा केली। दुसरे वटेन ढवळीकार भावांच्या दिल्ली भोंवडेची आपल्याक कल्पना आशिल्ली म्हूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। भाजपा मोगोपा मदीं सुरू आशिल्ल्या युतीच्या कोफुसावाचे फाटभुंयेर ढवळीकार भावांनी दिल्ली वचून भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। हे भेटीत गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर तशेंच युती विशीं जाल्ल्या राजकीय स्टेटमेंटाचेरूय उलोवप जालें। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हाची दखल घेतिल्ल्याचे ढवळीकार भाव सांगतात। मगोक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांकां तांची वाट मेकळी आसा अशें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लें। ताचेर मोगोपा फुडारी सुदीन ढवळीकारान मवाळ भुमिका घेत मुख्यमंत्र्याक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर तशें उलोवचें पडटा म्हणून प्रतिक्रिया दिल्ली। ते उपरांत मंगळारा सुदीन आनी दीपक ढवळीकारान दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। दीपक आनी सुदिनाचे दिल्ली वारीची आपल्याक कल्पना आशिल्ली। आपूण भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां मेळपाक वता हे तांणी आपल्या कानार घातिल्ले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। तशेंच मोगोपा आनी आमचे मदीं कसलेच मतभेद नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन मंत्री गोविंद गावडे मोगोचे बाबतींत जे उलयला ते ताचें वैयक्तीक मत आशिल्ल्याचें दामू सांगता। ताणें एक वैयक्तीक उलयलें न्ही, ताणें म्हणजे एक वैयक्तीक मंत्र्यान उलयल्लें जर समजा आसा ताका ताजें कितें सांगपाक जाय तें योग्य पक्षांनी सांगलां, आमी कितें सांगपाचें सांगलां। कारण कदाचित अशें घरांनी चलता बारीक बारीक कुरू आसतात ते आमी चपाटेचेर कांय हाडना। कारण पक्षाच्या भितर तशें कांयच हें ना। पक्ष हो एका ध्येयान चलता, एका विचारसरणीन चलता आनी उदाहरणां आसा मरे। म्हाका काल रात्री खबर आशिल्लें हय, मागीर त्या आयडियाचेर हय ताणें मेळप। आमी कितें ना ना तुमी मेळचे ना अशें म्हणून हांव तांकां सांगू ना मेळपच ना तुमी अशें म्हणून मेळप मरे तें सांगलें न्ही। हांवें वेल्यान म्हटलें न्ही तूं सुद्दां मेळ न्हेनेन मेळ्ळा म्हणून म्हाकाय बरें दिसतालें कितें सांग। सुदीन आनी दीपक दे मीट यू रिगार्डिंग द सेम इश्यू ना ताणें म्हाका म्हणजे अध्यक्षतेन तांचे मेळटलोच म्हाका, पण ते विशय आसा पळय न्ही कितें तांकां जाल्यार सविस्तरपणे तांचे कडेन ताणें उलयल्या, म्हाकाय तांणी कल्पना दिली, बरें आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। दरेकल्याक आपले विचार मांडपाचें स्वातंत्र्य आसा, देखून मंत्री गोविंद गावडेच्या वक्तव्याचेर आपूण चड उलोवपाक शकना। मात पक्षाच्या अध्यक्षाचो निर्णय केंद्रीय समिती घेता। केंद्रीय समितीन अध्यक्षपदाची जबाबदारी आपल्याक दिली तर ती आपूण खोशयेन स्वीकारतलो अशें मोगोपाचो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर सांगता।
मांद्रे आणि प्रियोळ मतदारसंघाविषयी मुख्यमंत्र्यांनी केल्ले स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय मार्ग खवदळ पडिल्लो. तातूंत आनीकूय भर म्हणून मोगो पक्षाक कापस्ताद आसा जाल्यार पक्षाचे अध्यक्षपद जीत आरोलकाराक दिवचे अशें आव्हान मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक दिलें. ते उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान प्रतिक्रिया दीत अध्यक्षपदा खातीर पक्षाचो वांगडी जावन 6 वर्सां पुराय जावपाक जाय म्हणून सांगिल्लें. मजगतीं आपल्याक मोगोपाचो वांगडी जावन 2 न्हय तर 3.5 वर्सां पुराय जाल्यात अशें जीत सांगता. सगळ्यात पहिली 2 वर्सां न्हू, म्हाकाच ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां जाली हांव मेंबर आहा आनी म्हाका दिसता 3 वर्सां उपरांत वोटींग रायट्सूय येता आनी कंटेस्ट करपाक हो वेगळो भाग. पूण जर जो आमच्या ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला तेचेर हांव जर काय म्हणजे सगळ्यांक दिसता की म्हणजे खंय ना खंय कितें चेंजीस आपले विचार त्या प्रमाणे त्यांनी आपले विचार मांडले. दीपक आणि सुदीन ढवळीकारान आयज मेरेन बरे तरेन हो पक्ष सांबाळिल्लो आसा. तेन्ना जर अध्यक्ष बदलपाक जाय अशें तांकां दिसता आसत तर तो तांचो निर्णय. मात मोगो पक्षाचो अध्यक्ष नेमपाचो निर्णय केंद्रीय समिती घेता. आपल्याक अध्यक्षपद दिले तर ही जबाबदारी स्वीकारपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचे जीत सांगता. मोगो पक्ष म्हटलं काय न्ही, हो भाऊसाहेब बांदोडकर पक्ष आणि बहुजन समाजाचो पक्ष. पण काही कारणान कितें आसलें, एक कोण तरी लिडर्स अशें सांबाळपी कोण नासले म्हणून ते इतलो ते आमचे सिनियर मोस्ट लिडर्स सुदीन ढवळीकर आमचे मंत्री तसेच अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्यानी बऱ्यापैकी बरें सांबाळिल्लें आहा. त्यांनी ते आजून पर्यंत टिकून दवरले आहा. सो ते विशय आमी कोण टिका करूं शकना कित्याक तेंच्यांनी राखून दवरला आनी आसा. आता जर तांकां दिसता कित्याक तांकां मानता सगळ्यांक तांकां जर दिसता की बाबा हय आतां कोणें दुसऱ्यान टेक ओवर करूंक जाय नाल्यार सांबाळपाक जाय हो नवीन विचार आसा जाल्यार डेफिनेटली तो तेंचो कॉल आसतलो. तेंच्यांनी जर कॉल घेतलो जाल्यार डेफिनेटली ते त्या प्रमाणे कितें जे गोश्टी घडोवंक जाय ते दिवप म्हाका दिवप ताका दिवप अशें नासता. ते सेंट्रल कमिटी आसता. सेंट्रल कमिटी डिसायड करता कितें करप ती इन्क्लुडींग अध्यक्ष आनी ते सेंट्रल कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल आसतले. जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणें आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा ती आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंयचेय जर आतां म्हाका जबाबदारी हावजींग बोर्डाची ती म्हाका जबाबदारी दिली ती म्हाका जबाबदारी म्हाका पाळपाक जाय ती सांबाळूंक जाय जबाबदारी. तशें त्याच प्रमाणे जर आतां सेंट्रल कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी जर तसं ठरयला तुजी जबाबदारी तुजी इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बाबा हय तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगलें जबाबदारी घेवंक जाय तर घेवंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. ताडमाड गुमटी ते टोंक जंक्शना मेरेनचो रस्तो सोडलो जाल्यार स्मार्ट सिटींतल्या रस्त्यांची कामां लागीं पुराय जाल्ल्याचे स्मार्ट सिटीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज सांगता. निमणे टचअप आनी बारीक सारीक दुरुस्तीची कामां 31 मे मेरेन पुराय करतले अशें ताचें म्हणणें. स्मार्ट सिटींतल्या रस्त्यांची कामां 90% पुराय जाल्यात. ताडमाड घुमटी ते टोंक जंक्शना मेरेनचो रस्तो करपाचो उरला. तोय रस्तो जाता तितले बेगीन पुराय करतले. सिवरेजीचेच काम उरला. हे काम पुराय जाले काय रस्त्याचे काम हातान घेतले. स्मार्ट सिटीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज सांगता. तशेंच रायबंदर फेरी धक्क्याचे काम पुराय जाला. बेगीनूच हो धक्को न्हय येरादारी खात्याचे सुवादीन करतले अशेंय ताचें म्हणणें. I would like to bring forth the status of work under the Smart City Mission, which is being undertaken by IPCTL, and vis-a-vis the affidavit filed and the 31st March date, which we have crossed. Switch was concerned, we had detailed affidavit was filed, which maneuver would be completed and where and how it would be completed. We have completed all this well in time. I would also like to clarify that these roads have a 5-year warranty period. We are not going to run away. As long as a good road is done and it is maintained, the road for quality, we will be there and we will assure this rectification which is done. So a lot of photographs are used which are not, they are archival. This situation does not exist. So
I do not want to go to the court to take note, because court has also taken note of many things. Let me reiterate that no closure, barricading, open trenching is going on in central country, except for the Tagwan junction, as on 1/4/25, and if any such activity is seen, it is not of the smart city mission. I am very categorical, and I make this statement with full responsibility. If there is any other thing, I can walk with the member of the press right away, and I will check. If it is there, I will apologize and rectify the situation. If not, I would expect the truth to go to the public. So the ramp is complete. So the utility, we will hand over the ramp to the river navigation department. I don't operate the ferry services. The ramp has been done with the inclination which the Ro-Ro ferry service will need. That was the difficulty. As far as deadline is concerned, we could work only on neap tides. 15th was one neap tide, and the next neap tide for 15 days we could not work anymore. Ramp on the dry portion was complete. A ramp which is under sea level, below the water level, was completed just yesterday because the tide was the lowest, day before yesterday and yesterday. So we have completed that. We will clear that ramp and give it to the river navigation department. I think they will have to run trials of the Ro-Ro ferry. They will have to bring the Ro-Ro ferry, run trials on the ramp. I think the ramp usage is now for Ro-Ro ferries. The normal ferries could touch, but I think they are waiting for the Ro-Ro ferries to come, because if there is any rectification as per the Ro-Ro ferry gradient, then we will have to do it. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीची डेडलाईन सोंपली आणि नेमके एप्रिल फुलाच्या मुहूर्तार परतून पणजेकारांच्या पदरान निराशा पडली. आप आनी पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीच्या कारभाराचो निषेध केलो. बाबत दर्जाचे काम तसेच स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुदत सोंपिल्ल्यान काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीचे सीईओ संजीत रॉड्रिगीज हांकां जाप मागपी निवेदन दिलें. स्मार्ट सिटीची डेडलाईन सोंपली आणि नेमके एप्रिल फुलाच्या मुहूर्तार परतून एकदा पणजेकारांच्या पदरात निराशाच पडली. स्मार्ट सिटीची डेडलाईन हुपिल्ल्यान परतून एकदा स्मार्ट सिटीचो कारभार येरे म्हज्या मागल्या म्हणपाची मुभा विरोधकांक मेळ्ळी. मार्चाच्या निमणे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करपाची हमी उच्च न्यायालयाक दिल्ले वेळार जावंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनाचेर फार पेटयले. कोट्यांनी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटीचे काम बाबत दर्जाचे आसाच, त्या भायर काम पुराय करपाक इतलो वेळ काडला म्हणून पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटी प्रशासनाचो निषेध केलो. बाबत दर्जाचे काम तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुदत सोंपिल्ल्यान काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीचे सीईओ संजीत रॉड्रिग्स हांकां जाप मागपी निवेदन दिलें. जाल्यार एप्रिल फुलाचे औचित्य साधून भारतीय जनता पार्टीन लोकांक पिशान काडला असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो. आज आमी 1 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक कशें एप्रील फूल करता तें दाखोवपाक तुमकां स्मार्ट सिटीचें काम दाखोवपाक आयिल्लें. 31 मार्चाची जी डेडलायन आसा ती आज सोंपता आनी ती कंप्लीट जाल्या म्हणून दाखोवपाक पणजेचे इनकम्प्लीट रोड्स तांणी टार केल्या आनी काल पर्यंत ज्या जाग्यार धूळ माती फोडून नाशिल्ले ते सगळे टार केल्या फेक दाखोवपा खातीर. दाखयल्या तुमकां परिस्थिती कितें आसा पळय ती स्मार्ट सिटीची ते सगळे जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी हॅज बीन फुलिंग पीपल अँड एप्रील फूल्स डे इज वन ऑफ द बेस्ट डे वी कूड ब्रिंग इट टू द फोर ऑफ द पीपल टू शो देम हाऊ भारतीय जनता पार्टी इज फुलिंग ट्रायंग टू फूल एटलीस्ट ऑल द पीपल ऑल द टायम. दॅट्स वाय वी वर हियर. जे काम कंप्लीट केलां म्हणून दाखयलां पळय ते सुद्दां फेक. ताजेर फक्त तांणी लिपस्टीक लायल्या. कॉन्क्रीट रोड जावंक जाय आशिल्ले, कॉन्क्रीट रोडाचे कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले पूण ताका टार केल्या आनी इफ इट वॉज ओन्ली टू बी टार्ड देन यू कूड हॅव टार्ड नॉर्मल एक्झिस्टींग रोड. ते केन्ना करूं येताले? लोकां खातीर इतले रस्ते फोडून दवरिल्ले कित्याक? सो इट इज फेक थिंग दॅट फेक डेडलायन मिटींग दाखोवपा खातीर ते केला. यू सी समथींग वीच इज गोईंग ऑन हियर आनी आमी तुका तें दाखयलां की दीस रोड कॅनॉट बी कंप्लिटेड फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 year आनी जर करूंक शकता जाल्यार दे वील कॉम्प्रोमायज ऑन क्वॉलिटी. सो यू वील सी द स्टेट ऑफ दी स्मार्ट सिटी रोड्स, स्मार्ट सिटी गटर्स ड्युरींग द फर्स्ट रेन ओन्ली. म्हाका दिसता पणजेकारांक बोटी घेवच्यो पडटल्यो. पणजेच्यान जर भोंवतले जाल्यार रात्रीच खेळ चाले इज भारतीय जनता पार्टी आनी खेळ कोणा कडेन करता? गोंयकारां कडेन करता. म्हणून ह्या फोंडान रावन आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला. आय चॅलेंज संजीत रॉड्रिगीज, आय चॅलेंज द CCP मेयर, आय चॅलेंज बाबूज मोन्सरात, कम अँड सी दीस.
and see the state of this. आम्ही थोडा डेटा आता मागता मागपाच्या हातूर आसा कंप्लेंट घालचे ना. दिस एंटायर स्कॅम इज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड बाय एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ गोवा पुलीस. काल 31 मार्च फायनान्शियल इयर काबार जालो, तसोच स्मार्ट सिटीचो आनी एक डेडलायन काबार जालो आनी काम अजून कंप्लीट जावना. तुम्ही पळयत आसात सगळ्या पणजेकारांक ह्या गव्हर्मेंटान कशें फूल करून दवरल्यात, पिशे करून दवरल्यात. सगळ्यांका प्रॉमिस केल्लेले की हांगासर एक स्मार्ट सिटी म्हणून कितें तरी जातलें. गव्हर्मेंटाक स्वताकूच खबर ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें. आनी त्या नांवा सकयल ह्या गव्हर्मेंटान ह्या शहराची अक्षरशः वाट लायलेली आसा. आनी आतां ह्या फुडें पणजी ब्लॉक तुमकां दिसतले की ज्या ज्या जाग्याचेर स्मार्ट सिटीच्या नांवाच्या खात्या सकयल हे पणजी शहराची वाट लावपाचें जे काम जाल्लेलें आसा, थंयसर पणजी काँग्रेस ब्लॉक आंदोलन करतले, लोकां कडेन वयतले, सरकारी अधिकाऱ्यांक मेळटले आनी पणजेचे जे जे प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करतले. स्मार्ट सिटी पणजेचें काम संपूर्ण जावंक ना आनी जें कितें काम संपूर्ण जालें पळय दावो करता आमचो व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रोड ऑफ स्मार्ट सिटी पणजी. तर 2015 हे काम स्टार्ट जालें, आयज आसा 2025. 10 वर्सां जावन गेली तरी पुणून हे काम संपूर्ण जावंक ना आनी जें कितें जालां काम संपूर्ण असो दावो करता आमचो CEO ते काम संपूर्णपणे सबस्टँडर्ड आसा. तिचो नियाळ घेतल्यार आमच्या लक्षांत येता की स्मार्ट सिटी नांवाचो एक व्हडलो असो बोमाडो आसा. एक व्हडलें चित्र आमच्या मुखार तुमी दवरलें आनी आमकां सगळ्यांक पणजीकारांक कन्विन्स केलें, पयलीं कन्विन्स केल्या की तुमकां स्मार्ट सिटी जातूकर हे लाव मेळटले, हो फायदो जातलो आनी सामकी आमची पणजी जी आसा ती जागतीक पावंड्याचेर आनी फुडें पावतली. जागतीक पावंडो पयसच रावलो, आमची पणजी पणजीच ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी येवजण्यांचो लाव लोकांक मेळून दिवपाक दुर्लक्ष करपी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या. जे कर्मचारी कामां करिनात तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतींनी फुडें येवचे अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. कारापूर सरवणा पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. गावातल्या लोकांक दर एकाच सरकारी येवजणेचो लाव मेळपाक जाय. सरपंच, पंच हांचे सयत तलाटी, पंचायत सचिव, समाज कल्याण तशेंच हेर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची ही जबाबदारी आसा. जे कर्मचारी कामां करिनात तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतींनी फुडें येवचे अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. कारापूर सरवण पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. आणि स्वयंपूर्ण गोंय जर करतले आसत जाल्यार पंचायतीचो खूब व्हडलो रोल आसता आनी लोकांचो. फक्त सरकारान ठरयलें म्हणून जावचें ना. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें स्वयंपूर्ण गोंय गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक प्रत्येक सरकारी योजनेचो फायदो मेळपाक जाय. केंद्र सरकाराचें आसतलो, राज्य सरकाराचें आसतलो आनी तें काम म्हणजे सरपंच, पंच हांच्या बरोबर गांवांत आसलेलो तलाटी, सेक्रेटरी, सोशल वेलफेराचो स्टाफ, जितके जाण जे स्टाफ पंचायतीन आसा त्या सगळ्या स्टाफाक तुम्ही तेंचो वेवस्थीत सर्वे करात, गांवांत भोंवात, तेंच्या कडेन चलात. जालां कितें सोशल वेलफेराचो स्टाफ, RDAचो स्टाफ, खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ, हे सगळे जाण फक्त पंचायतीन आसता. ते काम एकदां कांयच करिना बरेचशे फावटी. ते येता केन्ना आनी केन्ना वयता. म्हाजो सरळ म्हणणें आहा की सरपंचाक आनी पंचाक अधिकार आसा की तांकां विचारपाचो, तांकां तुमी चला आनी सर्वे करा म्हणून सांगता. आनी अशें जर कोण काम करिना तांची कंप्लेंट डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक दियात. म्हणजे सरळ म्हणणें आहा तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करूं येता किंवा तांकां हांगांतल्यान ट्रान्सफर करूं येता किंवा वेळ पडल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करूं येता. सरकार तांकां पगार दिता लोकांचें काम करपाक. एखादें आमचें म्हणटा की अटल आश्रमाचो फॉर्म भरूंक जाय जाल्यार ताच्या घरा कडेन वचून तेणी भरचो. म्हजें स्पश्ट मत आसा. एखादो आमचो दिव्यांग भाव आहा, कोणाक पांय ना, तेजो व्हिलचॅराचो फॉर्म तेणी भरचो, ताका व्हिलचॅर मेळोवन दी पर्यंत तो फॉलोअप करचो. हाज्या खातीर तेजें काम आहा. ताका बेश्टो पगार दिना आमी. ताका पगार दितात ह्या खातीर तेणी गांवांत सातत्यान भोंवंक जाय, वाड्या वाड्यार वचोंक जाय, वाड्या वयल्यो समस्या सोदून काडपाक जाय. खंयची तळ्याची आसतली, वाटेची आसतली, ही तितकेच म्हत्वाचें आसा. दुसरी गजाल, गांवच्या लोकांनी ताका म्हणजे पंचायतीक आनी सरकाराक सपोर्ट करपाक जाय. दुसरे वटेन सरवण गावात रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पळोवन मुख्यमंत्री सावंतान तिडक उक्तायली.
कारापूर पंचायत वाठारांत येवपी सरवण गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसात. पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री सरवणच्या रस्त्यान येतना तांची नदरेक हो प्रकार आयलो. देखून मुख्यमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर फोग काडलो. गांव नितळ दवरपाक पंचायतींनी फुडाकार घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एकीकडे आत्ता येता पळयतालो हांव, म्हणजे हांव सरवणाच्या रस्त्याक देंवता जाल्यार इतली व्हडली रास पडल्या प्लास्टिकाची. ती कोणाची भायलो लोक येयला तुमच्या थंय उडोवपाक? गांवांतले लोक वयता, वाटेक वयता, थंयसर अशी काडटा पिशवी उडयता. कितें ती घाण कोणाक तुमच्या गांवांत येतली मरे ती? अरे उबोन सगळे रोगराई तुमच्या गांवांत येतली, हेजो तरी विचार करात. गांवच्या सीमेर जे उडयता, कुत्रे हाडटले तुमच्या घरा फुडल्यान उडयतले. ही अशी कोण करता? अरे वेवस्थीत कित्याक उडयता म्हणटा म्हाका हें कळना. पंचायत जर डेली कलेक्शन करता ते बाना आनी पंचायती कडेन दियात, एक पिशवेन घालून दवरात, पंचायत येवन व्हरतली. आतां म्हणजे हांव हे खोटें म्हाका अक्षरशः म्हाका पळयना फुडें हळशीक दिसली. म्हणजे सरवणांतल्या लोकांनी विचार करपाक जाय. येतना वयतना आमी बरी घाण वास घेता रे गांवांत येता. खरोच म्हणजे इतकी रास पडल्या थंय आतां पळयत जाल्यार. म्हणजे विचार करपाक जाय, पंचांनी सुद्दां विचार करूंक जाय. पंचांक लज दिसूंक जाय. आपल्या वार्डात ही घाण आसा पळय न्ही, त्या पंचांक लज दिसूंक जाय ही कोयर आपूण तरी काडचो म्हणून. त्या वयर सेम वे तो वयर तुमचो वार्ड जाल्यार मुस्लीम वार्ड थंय वयता आसतना थंय व्हडली घाण पडलेली आहा. म्हाका दिसता की कारापूर सरवण पंचायती बरोबर हांव फक्त ह्याच पंचायतीन न्ही, गोंयभरांतल्या सगळ्या पंचायतींक सांगता की आपलो गांव आनी आपली पंचायत नितळ दवरपाचें काम हे ग्रामपंचायतीचें आसा. ग्रामपंचायतीचे पंच सरपंच यांच्यांनी इनिशिएटीव घेवची आनी हें करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बेकायदेशीर बांदकामाविशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचेर आजगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्लीं बांदकामां सरकारान नियमीत करची अशी मागणी आजगांवच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. पंचायत तशेंच कोमुंदाद समितीन आमच्या मागणेक तेंको दिवचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच ह्या बांदकामाक कायदेशीर मान्यताय दिवची अशें लोकांनी ग्रामसभेत मत उक्तायलें. मंगळारा आजगांव पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. आमचो एकूच डिमांड आसा, खर डिमांड आसा ह्या हायकोर्टाक आनी ह्या सरकाराक की आमचे गोंयकारान घर इल्लीगल कितें बांदल्या, शॉपां जावं कितें, तांकां तुमी वेवस्थीत कायदेशीर कितें ती तेंचें करचें. जाता तितलें आमच्या गोंयकाराच्या हितवान सोल्युशन दिवचें. जर आमच्या गोंयकारान कितें इल्लीगल बांदलां पासून जाल्यार आमी मागता आमच्या ते गोंयकाराक रेग्युलरायज करपाक. तुमी गोंयकाराक म्हणटा आमी, गोंयकाराक रेग्युलरायज करपाक तुम्ही सरकारान जावं हे अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पावलां उखलची न्हू की भायल्यान हांगा येवन सगळ्यांनी जागे ग्रॅब केलेले आसा. आनी तेच भाशेन आमी आमच्या भोंवडेच्याकूय सांगता, जे भाशेन तेंच्यांनी सांगलां की आमी कोणाक दिवंक ना आनी हें दिवंक ना. आमच्या कडेन फुडारी आसा, टायम मेळटलो तेन्ना आमी काडटले भायर. ह्या लोकांनी जी घरां बांदल्या आणि त्यांच्यानी आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, फोटिंग कार्ड, हे कार्ड ते कार्ड सगळें केलां विथ देअर ओन कॉस्ट. ते थोडे गरीबूय आसतले, थोडे बरे आसतले, हांव म्हणिना सगळे टीच आसतले, पूण तांकां पॉसिबिलिटी नासली तेंच्यांनी बांदली. व्हेरी गुड. आतां तेंची तुमी मोडूंक सोदतात. इलेक्शनाक तुमकां वोटींग जाय त्याच मनशा कडसून आनी तीच घरां तुमी मोडूंक सोदतात. म्हणजे कितें करूंक सोदतात तुमी? संबंध गोंयभर हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केला जे रोड सायड जी सेटबॅक नेसेसरी सेटबॅक ना, जे कोण कमर्शियल एक्टिविटी करता तेंचेर कायदेशीर एक्शन घेवची म्हणून इलिगलाचे. दुसरे तेंच्यांनी आनी एक आमकां इंस्ट्रक्शन दिला की जी पॅडी फील्ड टेनंटेड प्रॉपर्टी आहा तेंचेर एक्शन घेवची. तिसरे तेंच्यांनी आमकां सांगला जी कमर्शियल जे प्रेमायसीस आहा आनी तांकांय नेसेसरी सेटबॅक ना तेचेरूय एक्शन घेवची म्हणून सगळ्या लोकांक आमी सविस्तर म्हायती सांगली की तुमी भिवपाची गरज ना. नोटीस काडल्या उपरांत खंयचोच सरपंच, खंयचोच सेक्रेटरी जावं खंयचोच वॉर्ड मेंबर तुमचेर रागान ही नोटीस काडिना. कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आहा की जे इलिगलिटी आहा तांकां नोटीस धाडून तेंची इन्स्पेक्शन करून तेंचे कायदेशीर तेंचेर एक्शन घेवची. हे सांगपाक लागून आमी सगळ्या लोकांक हांगा आपयले आनी सगळ्या लोकांनी आमकां कॉपरेट केले. थोड्यांनी आपणाची सजेशनाय मांडली, थोडे डिस्कशनूय तेचेर जाले आनी आमी फाल्यां ऑनवर्ड्स म्हणजे टुमोरो ऑनवर्ड्स आमी जो आमचो कायदेशीर कितें आमी तांकां नोटीस धाडपाची आहा, कायदेशीर तेंची इन्स्पेक्शन करपाचें आहा तें आमी इन्स्पेक्शन करतले. परत ताका शुल्क नोटीस धाडटले आनी जो कायदो आहा हायकोर्टान आमकां सांगला तेच्या प्रमाणे आमी तेचेर एक्ट करतले.
तांबडी सुर्ला भेट दिवपी पर्यटकांक ह्या फुडें शुल्क फारीक करचो पडटलो. तांबडी सुर्ला हो वाठार नितळ उरचो हे खातीर हांगा भेट दिवपी दर एका मनशा फाटल्यान ₹10 कचरो शुल्क घेवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. पर्यटकां कडल्यान जावपी कोयराचो विलो लावपाक पंचायतीक परवडनाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. आता आमी साफ करपाचे आणि गार्बेज घेवपाचे ₹20 पंचायती कडेन ना अशातलो भाग ना. पूण दिसांतल्यान एक 2000 लोक आयले आणि तेंच्यान 2000 बाटल्यो जर उडयल्यो त्यो काडप इतलें इजी ना आणि ताका भरपूर खर्च जाता आणि पंचायती कडेन तितले फंड ना. आणि ह्या गजाली कडेन आमची सदांच गोची जाताली. ग्रामसभेन जेन्ना ग्रामसभा जाताली तेन्ना सगळे लोक आमकां दारेर धरताले आणि विचारताले तुमी साफ सफाई कितें करता. पण त्या प्रमाणे आमी निरुत्तर ठरताले आणि आमकां ते त्रास जाताले. मागीर हेजेर आमी पर्याय काडलो की आमची एक तांबडी सुर्ला बरें पर्यटन स्थळ आसा जेणे करून ₹20 आमी तांकां बरी सर्वीस प्रोवायड करपाक शकतले आणि आमी ती साफ सफाई करपाक शकतले जेणे करून हांगासर आमचो थोडो पयशांचो आमकां महसूल रेडी जातलो. कलेक्शन स्टार्ट करता म्हणजे गार्बेज कलेक्शन फ्री म्हटल्यार आता टुरिस्ट येता ते सगळे आमचे हांगासर तांबड्या सुर्ला सगळे गार्बेज एरिया आमचे 12 गुबीन बी सगळे कोयर सामको ऑफवर्ड जाता. तेज्या खातीर आमी गार्बेज कलेक्शन करता. आमच्या पंचायतीन फंड्स तितले ना आमचे कलेक्शन करपाक आणि तेज्या खातीर आमी आतां फंड्सा खातीर आमी ते गार्बेज कलेक्शन फीस घेवपाक लागले आणि त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करपाचें आमचे सगळे. नमस्कार, आमी तांबडी सुर्ला हांगा आसा जे साकोडा पंचायतीन एक उपक्रम चालू केला आयच्यान की साकोडा पंचायतीक खंयची येणावळ नाशिल्ली, फक्त आशिल्ली ती हावस टॅक्साची आणि त्या संदर्भान तेंचे हांगा जो कचरो बी कलेक्शन करपा खातीर तांकां भरपूर पयशे खर्च करपा पडटाले आणि पयशे नासल्या कारणान तांकां तो सगळे कचरो अस्ताव्यस्त आसतालो असो तांबड्यान हे प्रत्येक ग्रामसभेन ह्या विशयाचेर चर्चा जाताली. पूण आज हेंच्यांनी हांगा तांबडी सुर्लाक कोण भेट दिता दर्शनाक वयता आणि तांकां हांगा हेंच्यांनी आयज कावंटर सुरू केला. आयच्यान कावंटर सुरू केला आणि प्रत्येक मनशा फाटल्यान ₹10 हांगा बरयल्ले आसा. एक मनशाक ₹10 टोटल कितले मनीस वयता दिसाक ते भशेन हांगा कलेक्शन जातलें. तेंच्यान गार्बेज कलेक्शन फी म्हणून गेल्या की ट्युरिस्ट येता आणि आपल्या हातीन बाटले जो कचरो तो असो अस्ताव्यस्त उडयता ताका लागून तो कलेक्शन करपाक खूब खर्च येताले हांकां. म्हणून तेंच्यांनी एक उपक्रम तयार करून आयच्यान हांगा गार्बेज कलेक्शन फीस हांगा प्रत्येक जो ट्युरिस्ट येता तेजे कडेन ₹10 प्रत्येक व्यक्ती कडेन ₹10 घेवपाचें ठरयलां आनी तेजो शुभारंभ आयच्यान चालू केल्लो आसा. हो जो शुभारंभ चालू केला तो फक्त तांकां आर्थीक टंचाई पंचायतीक आर्थीक टंचाई येताली. गार्बेज कलेक्शना संदर्भात मोठी पयशे हांगा खर्च करपा पडटाले. ताका लागून एक तेंच्यांनी मासीक बैठकीन हेजेर निर्णय घेतलो. आमदारांनी ताका सहकार्य केला. आमदारान तेंचेर उपक्रमाक चांगलो बरें आसा उपक्रम असो म्हणून सांगला आनी तांकां संबोधीत केला. तेन्ना तांकां सांगलेलें आसा की तुमी कलेक्शन फी बसया आनी तुमचो हो विशय जो आसा आर्थीक बाबतींत अडचणीचो तो सॉल्व करा म्हणून सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर तांबडी सुर्लाच्यान एकनाथ केडेकर. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.